रामा काणकोणकाराक जो हल्लो केला दिसाचो ताका ह्या गुंडांनी जो ताका मारला तो सगळो व्हिडिओ व्हायरल जाला, सगळ्यांनी पळयला कसो मारला तो. तेच पळय ताणें प्लॅन करून शेण पासून ताणें पोतयांक घालून हाडून ताच्या तोंडाक लायलें. ही आमकां एसटी आमकां भावाक हें जाला तें एक दुखाची खबर. आनी CMन सांगलां सगळे आपूण विशय हें करतलो म्हणून, ताळ्यार घालतलो म्हणून, पूण आयज पासून फकत तांकां अरेस्ट केल्या. पूण अरेस्ट करून कांय जावचें ना. आमचे ST भावाक जे ताणें केलां, हांव मागता आमचे फातोर्डाचे ST जे कोण BJPचे लिडर आसा तेच बरी गोंयचे, तुमी हें CMक सांगून जाता तितले पळय कोण मेन तांचो लिडर तेच मेन कळपाक जाय. आमकां मास्टर मायंड जो कोण आसा तें कळपाक जाय. आयज ह्या गुंडांक कोणाची भिरांत ना. दिसाचे ते अशें करून सगळे अटॅक करता आनी पुलिसाची भिरांत ना, ना कोणाची गव्हर्मेंटाची भिरांत ना. कित्याक गव्हर्मेंटाच्या वांगडा जे मिनिस्टर आसा, जे कोण तांचे BJPचे लिडर आसा, हांच्या बारार हे BJPचे फ्लॅग घालून हे फोटवार दिसती पडटा, व्हायरल जाता सगळे आख्ख्या गोंयांत. मिन्स हे कोणाचे मनीस कितें तें हें पयलें फायंड आवट करपाक जाय. पुलीस आपल्याचें काम करता ना न्ही, पूण पुलिसांक कोणाचो जाल्यार फोन येता आसतलो, ती इन्क्वायरी जाता ती स्लो जाता. ती हांव मागता पुलिसांक लागीं खंयचे मिनिस्टर खंयचे कोणाचे आयकोन आसतना तेणे एक्शन बेगीन घेवचें. कोणाचे मिनिस्टर कोण इनवॉल्व आहा तांचीय नांवां येवची, BJPचे कोण लिडर आसा तांचीय नांवां येवपाक जाय, कोण तांकां इनवॉल्व आहा ते. आमचे ST लोकां खातीर हांव सगळ्यांचे मागता. हे रामा काणकोणाक जाला ते फाल्यां कोणाकूच जावपाक शकता. हे आमी बारीक समाज हो आमी इतलो वर्सां आमी हें गोंय सांबाळटा, आमी मूळ गोंयकार म्हणटा, पूण हे अशे तरेन आमचे भुरग्यांक जशें मारता फाल्यां आमच्या भायल्या भुरग्यांचें कितें खंय पावलां हें. हांव मागता आमच्या ST भावा लागीं सगळ्या लागीं जेन्ना असले हे जाता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी हे गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवंक जाय BJPक हे कितें एक्शन कित्याक घेयना इतले पासून. तेचेर जो अटॅक जाल्लो आसा तेचेर आमी कंडेम करतात आनी जात तितले बेगीन तो जो कोण मास्टर मायंड आसा ताका बेगीनूच सोदून काडचो आनी ताका फासाक लायचो अशें म्हणून हांव मागतात. आयज हे BJP जे व्हडली क्रेडीट घेतात, आज छाती फुलोवन BJP सांगतात की लोकसभान ST रिजर्वेशन आपणी केलें म्हणून ते क्रेडीट घेतात. खरें म्हणल्यार असेंब्लीन हो इश्यू रेज केल्लो आमच्या प्रेसिडेंट आमचो आमदार विजय सरदेसायान. आनी हो कित्याक रेज केल्लो जाल्यार येता ते 2027 इलेक्शनान ST रिजर्वेशन जावचें आनी आमच्या ST भाव भयणांक चान्स मेळचो म्हणून आमचो आमदार असेंब्लीन डिमांड केल्लो. पूण हे BJP जे आतां क्रेडीट घेताय आपणी केलें म्हणून, जाल्यार हांव BJP विचारपाक सोदतां की तुमी कितें गॅरंटी दिताय की 2027 वर्साक असेंब्ली इलेक्शनान ST रिजर्वेशन जातलेंच म्हूण. कित्याक आमी गॅरंटी दिताय की 2027 वर्सांक ST रिजर्वेशन जावची ना आनी ST रिजर्वेशन जावचें ना. आनी तेजे ते एक्सक्यूज मागीर कितें दितले की डिलिमिटेशन जावं ना देखून ST रिजर्वेशन जावं ना. आमच्या आमदारान विजय सरदेसायान दाखोवन दिलें की कोण भाशेन डिलिमिटेशन कोन्नासतना पासून ST रिजर्वेशन जावपाक शकता ते 2027 इलेक्शनान. पूण तेमी तांकां तें करपा नाका, पूण फक्त ना आपल्या तांकां तें क्रेडीट घेवपा जाय. सो हांव BJP सांगपा सोदतां ओगीच तुमी क्रेडीट घेनाकात. आतां जेन्ना लास्ट एका BJP ST मोर्चान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलोलें तेन्ना तेंची जे ST मोर्चा लिडर आसा ते सांगताले की ST भावंडा पासत ते वावुरताय, तेंचेर कसलो अन्याय जावपा दिवपा नाय आनी ते सगळे ST भाव भयणां पासत वावुरताले म्हणून. जाल्यार हांव तांकां आतां विचारपा सोदतां हो रामा काणकोणकार कोण? हो ST न्ही? तुमी हेजे पासत कित्याक उलोवना? आज पासून तुमचो एक स्टेटमेंट कित्याक येवना? आयज पासून तुमचें एक उतर भायर कित्याक सरोना? काय तुमी तुमच्या आजून पासून गव्हर्मेंटाक कित्याक सांगून तुमी प्रेशर घालूना की तुमी कित्याक विचारुना आमच्या ST भावाचेर अशें कोन्न अटॅक जाल म्हूण, अटेम्प्ट टू मर्डर जाल म्हणून कित्याक सांगूना? आयज हो रामा काणकोणकार
तो एकटोच न्ही पूण आयज हो एक रामा काणकोरकर म्हळ्यार एक एसटी भाव एक एसटी भयण आनी जे रामाचेर एटॅक जाला तो एक प्रत्येक एसटी भावाचेर. सो हांव गोंयकार आमचे एसटी भाव भयण आसात तांकां एक आव्हान करपाक सोदतां, एक उल मारपाक सोदतां. हे BJP वाले तुमकां एसटी म्हणून जातीचे धर्माचेर घेवन वोट मागपाक येतले तेन्ना तुमी जेन्ना तुमच्या दारान येतले ते 2027 तेन्ना तुमी तांकां विचारपा जाय की आमच्या एसटी भावाचेर जेन्ना एटॅक जालो तेन्ना तुमी एसटी खंय आणलो काय म्हणून, तेन्ना कित्याक तुमी मुखार सरो न्हय, कित्याक तुमी आमचे पासत येवं न्हय काय म्हण. कित्याक आयज एक रामा जाला फाल्यां दुसऱ्याकूय जावपाक शकता, फाल्यां आमकांय जावपाक शकता, फाल्यां दुसरी आमची भाव भयण आसा एसटी तांकांय जावपाक शकता.